रिसंटली जो एक विषय सध्या गोंयभर चल्ला वो काही गोंयचे विलेजीस, काही गोंयचे गांव हे अर्बनायझेशनान हाडचे म्हणून. अर्बनायझेशनान हाडचे म्हणच्या पेक्षा की अर्बनायझेशनान हाडपाक लागून, अर्बन एरियान हाडपाक लागून तेचेर कमेंट्स विलेजींनी दिवचे म्हणून. जो मेमोरेंडम आमच्या मांद्र्या भागात पारसे पंचायत, मोर्जी पंचायत, मांद्रे पंचायत आणि हरमल पंचायतीक हो मेमोरेंडम पावल्लो आसा. आज आमचो पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय यांनी आपलो स्टँड ह्या संदर्भात क्लियर केल्लो आसा. ताणें म्हटलां की रेव्हन्यू डिपार्टमेंटान हेचेर पूर्णपणे खुलासो करचो की हे मेमोरेंडम डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा बीडीओ हेंच्या थ्रू जे पंचायतीक धाडला तेचेर क्लियरिटी दाखोवची म्हणून. ना की गोंयभर सध्याचे चल्लेले विशय हेचे वयलो फोकस ड्रॅग करपाक किंवा लक्ष हेचे वयले काडून विशयांतर करपाक हे मुद्दे आसपाक जायना. आमी जेन्ना आज पारसे पंचायतीक विजीट केली, थंयसरले सेक्रेटरीक आमी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना आमी जाणून घेतलें की एक्झॅक्टली हे कितें मेमोरेंडम आसा पळय तो. खरें म्हणशीत पळोवपाक गेले जाल्यार उरलेल्या 4 पंचायतींकडे किंवा उरलेल्या 3 पंचायतींकडे आमी संपर्क साधलो. तांकां बिचारांक हेचेर कांयच तशी कल्पना ना. तांकां मेमोरेंडम इतलोच येयला की 2020 जे गॅझेट आसले त्या संदर्भात परत एकदा लोकांचे कमेंट्स घेवचे म्हणून की ह्यो पंचायती ज्यो आसात ह्यो पंचायती अर्बन एरियेन हाडच्यो काय म्हणून. आता पारसे पंचायत जेन्ना आमी म्हणटा, पारसे पंचायती क्रायटेरियन खंयच बसना. जे आमकां कळटा त्या हिशोबा प्रमाणे एखादी जर अर्बन एरिया आसतली जाल्यार थंय एक मोठ्या ड्रास्टिकली सादारण इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो आसपाक जाय किंवा उबो येवपाच्यो संकेत आसपाक जाय. थंयसरलें पॉप्युलेशन कावंट करता, थंयसरली एरिया कितली एग्रीकल्चर आसा, थंयसर कितले फॉरेस्ट आसा, थंय कितले CRZ आसा, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमच्या म्हायती प्रमाणे भितर त्यो कावंट जातात. पारशे गांव असो आहा हे खंयच्याच क्रायटेरियन बसना. म्हणजे पावशे गांव मुळात शेती प्रधान गांव आसा. एके सायडीक जर पळयलें जाल्यार पारशान ही वांयगणी शेती आसा. दुसरे सायडीक पळयलें जाल्यार पूर्ण डोंगर आसा हे काजू बागायतीन भरलेले आसात. वायडोंगर चोनसाच्या भागात येयले जाल्यार आमचे कडेन खाजन आणि पूर्ण शापोरान रिव्हर आमकां मेळटा, म्हणजे जेका CRZ इफेक्ट करता. आणि अशा परिस्थितीन जॉग्राफिकल जर आमी हे पळोवपाक गेले जाल्यार पारशे गांव हो भितर बसना. आणि ओव्हरऑल अर्बन एरियान घालपाची क्रायटेरिया कितें म्हणटा की 5,000 किंवा अबाव 5,000 पॉप्युलेशन आसपाक जाय. जे पारशांतलें पॉप्युलेशन हे 5,000 क्रॉस करिना, जे 4,800 सुमार अशें कितें तरी आसा ते. आता ह्या परिस्थितीन पारशे गांव किंवा पारशे गांवाचेर कमेंट घेवचे ही मुळात कल्पना किंवा हे मुळात रेझोल्युशन किंवा हो मेमोरेंडमच मुळात धाडप हे आदी पयलीं चुकीचें आसा. आणि तशेंच पळोवपाक गेले जाल्यार इतर जे बाकीचे गांव आसात, मोर्जी आसा, मांद्रे आसात, हरमल आसात, हांगर सुद्धा पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसना की त्या प्रमाणाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर येता म्हणून. अर्थातच की हे डेव्हलपमेंट जाणारे भाग आसात, पण तेका लागून सगळ्यात पहिले जर आमी जशें आमी सेक्रेटरीक आमी कन्सल्ट केले, सेक्रेटरीक विचारले की तांकां मुळात ह्या विशयाची कांयच कल्पना ना. तांकां फक्त मेमोरेंडम येयला आणि ते मेमोरेंडम जे कितें डिक्टेट केल्ल्या त्या प्रमाणे ते आपलो कारभार फुडें व्हरतात. पारसे पंचायतीन तितल्या त्यात आमी हेच्या पयलीं सुद्धा ह्या अशा गोष्टींक आमी आंदोलनां छेडलेलीं आसात. 2002 सुद्धा अशेंच जाल्लें. टेलिफोन बिल्स वगैरे हायक करून अर्बन एरियेन जशें आसता तशें पारशे आयले तेचेर आंदोलन जाल्लें. 2020 सुद्धा जेन्ना हे मेमोरेंडम येयलो तेन्नाय तेच्या विरोधान आवाज उठयल्लो. आणि आज परते एकदा आमी हेच्या विरोधान आवाज उठयतानात तितल्या त्यात पारसे पंचायतीन एक पावल फुडें वचून पारसे पंचायतीन फाल्यांच्या आयतारा दीस ही ग्रामसभा आपयल्या. आणि लोकांचे कमेंट्स जसे ते मेमोरेंडमान म्हटला तसे लोकांचे कमेंट्स ते जाणून घेतले. पण गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हे गांवपण आमी घालूंक दिवचे ना. आणि ताका लागून जशें आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान म्हटलां की आमी हे पूर्ण गोंयभर हेची जागृती करतले, गांवागांवांनी वचून हेची जागृती करतले जे हेका इफेक्टेड आसात पळय ते. आणि आमचो ह्या गोष्टीशी तसो पार्टीचो स्टँड क्लियर आसा की आमी हेका विरोध करतले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.